भारत आणि पाकिस्तान सुमार 150 वर्स एकूच देश म्हण ब्रिटिश साम्राज्या खाला आशिल्ले आणि इंडियन इंडिपेंडन्स एक्ट खाला ऑगस्ट 1947 इंडिपेंडन्स मेळे. एज पर 15th डे ऑफ ऑगस्ट 1947 टू इंडिपेंडंट डोमिनियन्स शॅल बी सेट अप इन इंडिया टू बी नोन एज इंडिया अँड पाकिस्तान असे ह्या एक्टांत म्हळा. पण दोनूय देशाचे स्वतंत्र दीस वेगळे कित्याक तुमकांय हो प्रश्न पडला आसतलो. इतिहासकारांच्या मतान हे सगळे ब्रिटिश भारताचो निमणो वायसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबॅटन हांच्या शेड्युलिंग कॉन्फ्लिक्टा लागून जाले. भारतान 14 ऑगस्टाक मध्यराती म्हळ्यार 15 ऑगस्टाक स्वातंत्र्याचो उत्सव मनोवपाचे थारायले. मात एकाच दिसा पावर ट्रान्सफर करपाक लॉर्ड माउंटबॅटनाक दोन्ही सुवातीचेर म्हळ्यार कराची आणि नवी दिल्लीक हजर रावप शक्य नासले. तेका लागून लॉर्ड माउंटबॅटन 13 ऑगस्टाक कराची गेले आणि जिन्ना हांच्या हातान पावर ट्रान्सफर केली. टू न्यू सॉव्हरेन स्टेट्स विल टेक प्लेस इन कॉमनवेल्थ, नॉट यंग नेशन्स बट द heirs टू ओल्ड अँड प्राउड सिव्हिलायझेशन्स. फाल्यां 2 राष्ट्र ह्या संवसारात आपली सुवात घेतली. नवी न्हय तर जुन्या आणि अभिमानी संस्कृतायेची आणि दायजाची उत्तराधिकारी असे भाषण तांणी ह्या वेळार केले. हो फाल्याचो दीस असलो 14 ऑगस्ट. हे फुडें जिन्ना हांणी ऑफिशियल केले आणि पाकिस्तानाचो स्वतंत्र दीस जालो 14 ऑगस्ट. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार 14 ऑगस्टाक तांणी नवी दिल्लीत सत्ता जवाहरलाल नेहरू हांकां दिली. मध्यरात्री म्हळ्यार 15 ऑगस्टाक नेहरू हांणी आपली फामाद थ्राइस्ट विथ डेस्टिनी हे भाषण दिले. लॉंग इयर्स अगो वी मेड अ थ्राइस्ट विथ डेस्टिनी अँड नाव द टाइम कम्स व्हेन वी शॅल रिडीम आवर प्लेज, नॉट होली और इन फुल मेजर but very substantially. At the stroke of the midnight hours when this world sleeps, India will awake to life and freedom. आणि 15 ऑगस्ट भारताचो स्वतंत्र दीस जालो.